एस्परन्स तुझी विक्ट्री जाली आणि अर्जीक पयले सीट तुवें दिलें, तुका कितें म्हणपाचें हाजेर? येस आख्खो हांव न्हू विरेश आमचो MLA जिखलो आनी इतलो आमचो रेवोल्युशनरी भुरग्यांनी काम केलां न्हू ताजो फोड आमकां मेवलो. आमी पयशांनी न्हू पयशांनी जायना म्हणून आयज आमकां लोकांक दाखोवन दिलें. तर आतां तुजें आतां एस्पिरेशन कितें आहा फुडें तेका कामां करपाचें? फुडें आमी आतां सगल्या लोकांची चड करून सांताक्रूज त्या लोकांनी आमकां इतलें सांगलां ते भाशेन हांव डोर टू डोर तांकां परतून विजीट करून तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आहा कितें वर्क आहा ते सगळे घेवन हांव 5 वर्सां लोकां पासत वावुरतलें. सिटींग ZP मेंबराक तुवें हारयलें काँग्रेसीच्या, कितें म्हणपाचें आहा तुका तेजेर? म्हाका कांय म्हणपाचें ना. हांव सगळें म्हणटा तें लोकांक जे पळय कितें केलां तें चिंतून काळजांतल्यान केलां तें हांव सगळें लोकांक पासत जालां. काँग्रेसीन एक तुमचेर घात केलो हे सिटाक लागून. पयलें तुमकां प्रॉमिस केलें आनी मागीर म्हणलें तें दिना म्हणून. तो तुका तेजेर कितें म्हणपाचें? तो कितें परिणाम जालो आयचो रिजल्ट? परिणाम खूब जालो कसो दिसता कित्याक हेलान तर जाली जाल्यार आमी सुबेज वोटांनी आमी जिखतेली हाडली. वो आमकां खूब तेणी घात केलो तरी पूण आमच्या लोकांनी दाखयलें सगळें धुडांनी जायना लोकांच्या पावरान जाता म्हणून. लुसिया बाब तुका कितें म्हणपाचें आहा हेज्या बाबतींत विक्ट्रीच्या बाबतींत? फर्स्ट विक्ट्री तुमकां मेवल्या पळय ती ZP. आमी आरजीचे सगळे भुरगे आयज सारकेच खुशी आहा कित्याक ही इम्पॉर्टंट सीट आहली. भुरग्यांनी खूब काम केलें, आमचे रेव्होल्युशनरीजान खूब काम केलें. आमचे बाय SP सारके आपणाचे पांय झोरून आमचे भुरगे आयज सारको हांव इमोशनल आहा कित्याक इतले काम करून आमचे MLA आणि लोकांनी तेजेर विश्वास दवरलो. आमचे कॅन्डिडेट आमच्या भुरग्यांनी इतलो सपोर्ट दिलो. रात आनी दीस एक केले तेंचे कॅन्डिडेट बाय एस्परन्साक तुम्ही तेजेर विश्वास दवरून तेका 1600 ऑलमोस्ट वोटींग तुम्ही हाडले. हांव आभारी हे सगळे आमचे जे कोण आहले. ही एलायन्स जावपाची आहली हे ZP इलेक्शन आणि सांताक्रूज सीटाक लागून हो एलायन्स तुटून गेले. हे लोकांनी चिंतूंक जाय. ही सांताक्रूज सीटाक लागून हे एलायन्स तुटून गेले. आयज आमी दाखोवन दिले की RGP कॅन फायट मनी पावर. RGP can fight BJP. RGP can fight Congress alone. आणि ही जी सीट आहली जे सदांच काँग्रेस जे कोण आहले बोललेले सदां सांगताले ही सांताक्रूज सीट काँग्रेसाची, ही सांताक्रूज सीट काँग्रेसाची. आयज आमी दाखोवन दिले ही सीट RGPची. आमी थँक्यू म्हणूंक सोदता आमचे पांयकारां कडेन, आमी सिड्डोणकार, आमचे कुरखा, आमचे भाटये जे सगळे नावशे आमचे काकरा आमचे जे ST मोयले आमचे मौला सगळे आम थँक्यू म्हणून सोदता. आमी हे आमचे जे ST भाव आहा नावशे टू सिड्डोना सगळे एक रावले. कुरखा बांबोये सगळे एक रावले आणि आमचे कॅन्डिडेट भरपूर वोटींग दिले ते सायडीन. आमी भिवंक ना. जेन्ना आमकां गमले फर्स्ट रावंडान आमी 1600 आमकां वोटींग पडलेले. आमी चिंतलेले की आमकां सांताक्रूजान एटलीस्ट 2400 2500 पडटले. पूण तुमी सगळ्यांक जाणा जे इलेक्शना आदी 2 दीस आदी इतलो पयसो वापरलो, इतलो पयसो वतयलो BJPन आनी काँग्रेसीनूय तरी पूण आमचे कॅन्डिडेटान 1000 आमची ZP आतां जाल्या ती 1000 ऑलमोस्ट 600 वोटींग काडले सांताक्रूजचे. हे इम्पॉर्टंट, हे सारके आयज सारखे इम्पॉर्टंट वोटींग पॅटर्न हे. कित्याक आमी जाणा आहले आमी आमचे सांत आंद्रेन कुरकान बीन आमी सगळे गोट धरलेले म्हणून आणि आमी ते सायडीच्यान भरपूर लीड येयल्ले. आमी वी वर कॉन्फिडंट इन एस्परांजा ब्रागांजा हर कॅन्डिडेट. द वे शी वर्क शी वॉज एब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टीक. द वे शी कॅम्पेन आवर लिडरशीप मनोज परब आवर लिडर्स विरेश बोरकर कहो भोंवला हे फकत सांताक्रूज भोंवना तो आक्षे भोंवला कोरमय भोंवला मनोज सगळे कडेन भोंवतालो. जेन्ना आमी इलेक्शन तेन्ना आमी डिसायड केल्ले वी आर गोईंग अहेड विथ 30 कॅन्डिडेट्स. खूब त्रास पडले आमकां विथ नॉमिनेशन. आमकां पयशे नासलेले पेमटेड हांव लोकांक थँक्यू म्हणूंक सोदता जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो आनी डोनेशन दिले आमकां. लोक आमकां डोनेशन पार्टी म्हणटा
आज हे डोनेशन आम्ही आमचे कॅन्डिडेट निवडून हाडला पेम्पलेटी प्रिंट करपाक पयशे नासलेले आमच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केला हांव ते सगळे लोकांक देव बरें करूं म्हणटा तर दिसी आता सांताक्रूज जे MLAचे सीट आसतले सो तेका तुमकां तुमची दावेदारी आसतली या फुडें समज जर कितें अलायन्स बी जालें जाल्यार कित्याक आतां तुमकां हिंगा विक्ट्री मेवलेली ऑलरेडी 100% कित्याक 2022 एसेंब्लीन आमी आमचे भाव अजय गोलकर जो आमचे पार्टीक खूब आवडटा खूब म्हणजे खूब आवडटा तो भुरगो we cannot deny that he has sacrificed a lot. He has sacrificed his career for this party. And आम्ही ताका कॅन्डिडेट दवरलो 2022 आणि आम्ही ऑलमोस्ट 2500 वोटींग आम्ही काढलेले सांताक्रुजान आयज हे 2500 वोटींग प्लस आमचे सांताक्रुजान ऑलमोस्ट 1600 वोटींग हे धरून वी आर लुकिंग एट अराउंड 4000 वोट्स आणि जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरना we know आमचे कॅन्डिडेट बाय एस्परन्सा in this 1 year we will prove the doubters that we are capable of serving the people of Santa Cruz as well. So we are 100% going to put a seat in Santa Cruz. आता सेकंड सीट उरला म्हणजे तुमचो स्ट्रॉंग होल्ड आहा तो सांत लॉरेन्स कितें एक्सपेक्टेशन आसली सांत लॉरेन्स पळय आमचो सांतांत्रेचो लोक न्हू आमचे विरेशाचेर दोळे धापून विश्वास दवरता कित्याक जे भाशेन तो वावुरला हे 4 वर्सां nobody can doubt his performance whether it be in assembly तो दोंगर राखून गेला तो आपणे जे न्हंय दोरयो राखून गेला शेतां राखून गेला सगळ्यांनी पळयला तो कोहोत वावुरता तो तेच भाशेन तो ते सायडीन गेला आमच्या खोर्मय गांवांत भोंवला तो राखूंक भोंवता तो सो आय एम 100% शुअर आमचे सांत आंध्रेचे लोक आणि खोर्मयचे लोक आमचे तुपटी बायक 100% निवडून हाडलेले both our candidates over here are going to win and we are going to win with good margin. बेनी तुमकां कितें सांगपाचें आहा तुमच्या आतां सांताक्रूज हितून आमकां पयलो सद्या कॉंग्रेच्युलेशन तेका आनी केली परी सांगूंक सोदता हे अमित पटकाराक जेन्ना तेणे कॉम्प्रोमायज केल्ले सीट आनी मागीर घात केलो आर्जीक ही चड व्हडली चूक केली तेणे ही चूक करून कालावच्या लोकांनी दाखवली तेका हेणे कालावच्या लोकांक पोसून धरूंक ना काँग्रेसीक म्हणून हे तेका सांगता जरी तर तुमी हिंगा कोमोरजा कितें ती फ्रेंडली फायट आनी कालाबरा कोल्ली फायट केली जेसीबी फायट आपणाचे जेसीबी राखपाक हा तुका सांगता अमित पटकाराक दुसरे पाट कालावच्या लोकांक अंडर एस्टिमेट करू नाका आनी फुडें तुमकां आमी दाखयलेलें कितें पळय तें आणि एक बेनी एक हे आहा सांताक्रूज पंचायतीचे आनी